more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings. जेजू क्रिस्ताच्या सोबीत नांवान तुमकां सगल्यांक मेरी क्रिसमस. हॅपी क्रिसमस. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक थारोवन दिता. आमचे पासो ताणें जोलून घेतलो. हालेलुया. मोगाच्या न्हू एक तरणाटो पळय म्हज्या लागीं येवन अशें दुखी जावन म्हणूंक लागलो, पास्टर हांव शिकोवंक सोदतां पूण म्हाका शिकोवपाक कोणूच ना आनी जेवणाक जेवण पासून ना. हांवें ताका विचारचो डॅडी ना काय? ताणें म्हणलें म्हजो डॅडी आसा. जाल्यार तो कितें कामाक वचना? काम आसा, एकदम बरें काम आसा. बापूय आसा आनी बापूय बरो कामाक येता. जाल्यार तूं कित्याक शिकोंक थिंगासर पावनाय? पोटभर जेवपाक तूं कित्याक तुका घडोना? त्या भुरग्यान जबाब दिलो, म्हजो डॅडी बरो मनीस न्हय. बारकान आयकात. कितें म्हणटा तो? म्हजो डॅडी बरो मनीस न्हय. कितें घडलें? म्हजी आवय आसतना आनी एके बायले बरोबर जियेता. थंयच तो रावता. जोडटा पळय ते वचोन तिका दिता थंयच रावता. आमचें ताका पडोन गेलें ना. आमच्यो गरजो तो पुऱ्यो करिना. आयज आमचे बापूय सारके ना त्या पासत. आमचे घराची परिस्थिती सारकी ना पास्टर. तो दुखी जाल्लो. दुसरें, आवय बापूय दुख्खान म्हजे लागीं येयले आनी अशें म्हणूंक लागले, जायते वर्सां उपरांत आमकां एक पूत जल्मलो. भुरग्याचे फुडार बरो जावंक जाय. ताणें बरें शिक्षण करूंक जाय. आमी असलें सपन पयलें आनी बरें मेहनत करून शिकयलो. बरो एक तो शिक्षक आसलो. तो आतां इंजिनियरींग करता. तुजो पूत इंजिनियरींग करता जाल्यार तुमी कित्याक अशीं तुमी दुकान आसात? आमचो भुरगो जो इंजिनियरींग करतालो पळय तो आतां घरानूच आसता. घरालो भायर सरना तो. जेवणूय तो जेयना. ताजेकीन व्हडतें दूख म्हणल्यार पळय तो थिंगा आपल्याचें तोंडूय तो ब्रश करना. शेविंग करिना, केंसूय उगयना आनी व्हडतें दूख म्हणल्यार तो नाई पासून ना. हांवें विचारलें ताका कितें जालें? भुरगो एकदम बरो, बरें शिक्षणूय तो करता म्हणटा आनी फर्स्ट क्लास स्टुडंटूय म्हणटा. आनी आतां तुमी म्हणटात तो घरान न्हायना पासून तो आपल्याची देखभाल कांयच करिना अशें म्हणटात. कितें जालें ताका? तेन्ना त्या आवयन म्हणलें थंयच्या चेडवाच्या मोगान पडलो. तो मोगान आसलो. तें चेडूं ताजें सगळें ताणें अशें चिंतलें. त्या चेडवाक दुसरो चेडो मेळलो आनी त्या चेडवान आमच्या पुताक सोडून दिलो. दुसऱ्याची मोग करून तेजे बरोबर गेलें. आयज आमचो चेडो पिसो जालो. मोग केलो पूण ते चेडवाचो ताणें मोग केलो. तें चेडूं सारकें नासलें. प्रितीच्यानू एका 10 वर्सांच्या भुरग्याक म्हाजेशी ते घेवन आयले. एकदम सोबीत दिसतालो पूण ताका दोळ्यांनी दिश्टी पडनासलें. हांवें तांकां विचारलें तो ल्हानपणींतल्यान ताका दिश्टी पडनासलें काय? ना पास्टर, ल्हानपणींतल्यान ताका सगळें दिसतालें. ताजे दोळ्यांनी कांयच उणें नासलें. जाल्यार कितें घडलें? ताका कुड्डो केलो. कोणें केलो?
कसले प्रॉब्लेम जाले म्हणून आमचे पुताक आमी थिंगा दोतोराशी येयले आनी दोतोरांनी जायते थिंगा वखदां दिलीं. उपरांत गोमान आयले कितें ती वखदां दिल्लीं पळय तीं सारकीं नासलीं. आमच्या पुताक रॉंग मेडिसिनां दिलीं. ताजे रिएक्शना प्रमाणे ताजे दोनी दोळे पिड्यार जाले. सारकीं वखदां दिवंक ना म्हणून भुरग्याच्या दोळ्यांक कितें थिंगा जालें? कुड्डो जालो. आमचो चेडो बरो शिकोण करूंक जाय, इंग्लंड वचोंक जाय, ऑस्ट्रेलिया वचोंक जाय आनी अमेरिका वचोंक जाय म्हणून बरें शिक्षण करूंक जाय अशें चिंतून आनी आपल्याचें घर विकता, आपल्याचें सगळें शेतां विकतात आनी रीण काडून आपल्याच्या पुताक ती अमेरिकाक धाडटात. 3 म्हयन्यानूच तो पळय पूत परतून आयलो. कितें कारण काय म्हणून? ती कॉलेज आसली पळय ती सारकी नासली. कॉलेज सारकी ना म्हणून त्या पासवात भुरग्याचें जिवीत आनीक फुडार पिडार जालो. एक दीस एक मोड येवन ओडटाली, पास्टर हांवें कसलेंच पाक तो करूंक ना, हांवें कसलोच गुन्यांव करूंक ना, पूण आयज म्हाका एड्स जाल्या, असलें दुयेंस म्हाका जालां पास्टर. हें कितें भयणी पळय, तुवें कसली चूक करूंक जाय, तुका एड्साचें दुयेंस कशें जालें? तेन्ना ती कितें म्हणटा जाणा, म्हजो घोव सारको मनीस न्हय, म्हजो घोव सारको न्हय. तो काजार जावचे पयलीं तो थिंगा येडटलो पास्टर. नायकिणी सांगाता वचोन व्यभिचार केलो. हें सगळें तेजी घरची जाण आसतना ताणें थिंगा बरो चेडो म्हणून म्हजें काजार ताजे लागीं केलें. ताजें दुयेंस म्हाका लागलें पास्टर. म्हजो घोव सारको ना. परिणाम आतां जिवीतभर म्हाका हे एड्स घेवन म्हाका आतां रडचें पडटलें. क्रिसमस असले वेळाचेर हांव तुमकां हें सगळें कित्याक सांगता? भावा भयणानो आयकात. आमी पयलां कितें दुयेंस थिंगासोर सारकें वखदां दिना जायना. शिक्षण थिंगा सारकें जावंक ना, कॉलेज थिंगासोर सारकी नासली म्हणून जीं बरे भाशेन शिकोंक सोदतात तांचो फुडार थिंगासोर पिड्यार जाता. बापूय सारको ना म्हणून पुताचो फुडार पासून पिड्यार जाता. घोव सारको ना म्हणून बायलेचें जिवीत पासून थिंगासोर पिड्यार जाता. कोणाचो मोग केलो पळय ती सारकें ना म्हणून मोग कोता ताचो जिवीत पिड्यार जाता. हें सारकें भिरांकूळ, सारकें भिरांत दिसता. एक आकांत कसो दूख तें सारकें. तो लायकात मनशाचो आदार कोण? सर्वेस्पोर. मनशाच्या जिवितान कश्ट येयल्यार तांकां आदार कोण दिवपी? सर्वेस्पोरूच. तुमचे जिविताचे प्रॉब्लमाचें समाधान तुवें करूंक जायना, तें समाधान तुमकडे जावचें ना, तें कोणें करूंक जाता? सर्वेस्पोरान. म्हजो प्रश्न, जे कोणाचेर तूं विस्वास ठेवताय, जरी तर तो सर्वेस्पोर सारको ना जाल्यार तुमचे जिविताचें कितें जातलें, तुमचे फुडाराचें कितें जातलें तुवें चिंतलां काय? थिंगा सारकें वखदां मेळोंक ना, घोव सारको ना म्हणून, थिंगा सारकें शिक्षण मेळोंक ना म्हणून, बापूय थिंगासोर सारको ना म्हणून फामिलीची परिस्थिती पिड्यार जातात आनी सर्वेस्पोर तो सारको तुका मेळना जाल्यार परिस्थिती कितें जातली? ह्या संवसाराचें कितें जातलें मातशें चिंतून पळयात. तुमी कोणूय जावं, खंयच्याय प्रांतांतली जावं, तुजो कसलोय तो विश्वास आसूं, हांव तुका प्रश्न विचारता. कितें तुका कोणें रोचला पळय तो, त्या सर्वेस्पोराक तूं वळखता काय? मनशाक रोचला पळय तो सर्वेस्पोर कोण? ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुजे लागीं आसा काय? जेजू क्रिस्ताचो पळय तो जल्म जालो त्या पूर्व देशांत, आनी पूर्व देश अशें म्हणटा पळय तेन्ना तो भारत देश आसूं येता, वो चायना पासून आसूं येता. हे सगळे देशांक आमी पूर्व देश अशें म्हणटात. त्या देशांत पळय आसले पळय, थिंगा सोल्ले पळय ते शास्त्री जे आसले, नोकेत्रांचें शिक्षण करता पळय ते असले शास्त्री, ते अजापले एक व्हडते पळय नोकेत्र तांकां दिश्टी पडलें. तांकां तेंगा एक सोद तांकां गमोन आयलें. तें कितें काय? संवसाराक थारोवन दिवपी जल्मला, संवसाराक रोचला पळय तो जल्मला, मनशाक रोचला पळय तो व्हडतो सर्वेस्पराचो जल्म जाला. हे व्हडते सोत त्या ज्ञानी मनशांक गमोन आयले. ह्या संवसारान पळय जे 200 देश आसात ते मनयतात पळय ते खंयचें एक फेस्त म्हणल्यार तें जावन आसात क्रिसमस. देश खंयचोय आसत, खंयचो विस्वास आसत, खंयचेय ते देश आसत आनी लोकांचे चिंतप दुसरें आसत, पूण आयज तूं संवसारान खंयच्याय देशांत तूं वचत जाल्यार थिंगासोर क्रिसमस हें थिंगा परब मनयता. तें कित्याक कारण? संवसार मानून घेता. हो संवसार रोचपी, हो संवसार घडोवन हाडला पळय तो, ताचो जल्म जाल्लो ह्या संवसाराक थारोवन दिवचे खातीर.
ह्या संवसारांत आसा तांचो पळय सगळ्यांचो मोग करून तांचे पासून आपलो तो जीव दिवच्याक मनशाक रोसला पळय तो सर्वेस्पर ह्या संवसारान जल्म घेतला. त्या पासत ही आमकां सगळ्यांची परब. त्या पासत सगळीं मनशां कूळ हो परब थिंगासर मनयतात आनी हेंच चिंतून आयज हो संवसार जेजू क्रिस्ताचो जल्माचो दीस व्हडतो आनंदान ते सेलिब्रेट करतात. पळयात त्या ज्ञानी मनशांनी पळय आपल्याच्या देशान पळय तेन्ना ते नखेत्र पयले तांकां एक सोद गोमोन आयलें. कितें तें? तारण दिवपी जल्मला. आमी कितले व्हडले ज्ञानी आसल्यारूय आमची व्हडती पदवी आसूं ओ व्हडती वळख आसूं आनी त्याच भाशेन आमचे सरभोंवतणी लोक आमी जाणवायचे मनीस अशें चिंततात. ह्या संवसारान आसा पळय तितलें ज्ञानाकेन सगळ्यांकीन व्हडतें ज्ञान. ह्या संवसाराक कोणें रोसला पळय ताका जाणा जावचें ज्ञान. त्या सर्वेस्पराक बसूंक त्या सर्वेस्पराचे भितर रावन आनंदीत जावप. हे सोद ते लोक तांकां गमोन आयले, तांकां वळखले. त्या पासत तांणी आपलो प्रांत सोडलो, तांणी आपलो गांव सोडलो, तांणी आपल्या लोकांक सोडलें, तांणी आपलें सगळें काम सोडलें आनी खुशालकायेन तांणी प्रवास करून सोमी जेजू क्रिस्ताक आपल्या दोळ्यांनी तांणी पळयलो. सोमयाची आराधना केली, आनंदीत जाले. ह्या संवसारान ताणें थिंगासर आपली गोवाय दिली. कितें म्हूण ताणें गोवाय दिली? मनशांचे पळय साळवण करपाक तो आयला, तो जेजू क्रिस्त. आमी पळय जे जाणवायचे मनीस जें सोत आमकां गमोन आयलें, आमी वळखलें, तें सोत आमी ह्या संवसाराक पावयतात. प्रितीच्यानो एक धाकटें भुरगें त्या रस्त्यार कुशीन रडटालें. त्या वाटेर वयता आसतले पळय ते लोक त्या चेडवाक उगी करपाची जायते कोशिश करतात. ते चेडवाक ते उखलतात, ताका जायतें दितात, ताका उगी करपाची जायती कोशिश करतात. कितेंय करी जाल्यार ते चेडूं थिंगासर थांबोंक नासलें रडपाचें आनी कितेंय करी जाल्यार ते रडटाले. ताचें रडणें आयकोन थिंगासर आवय थिंगासर धांवन आयली आनी ते चेडवाक थिंगासर ते आपल्याचे वेंगेन तियेन घेतले. आतां तुमी सांगात ते चेडवान कितें केलें थिंगासर? आतां तुमी सांगात. ते चेडवान रडपाचें बंद केलें. ते वाटेर थिंगा वयता आसतना जायत्या लोकांनी थिंगासर कोशिश केले, जायती थिंगा गायनां केली. ते रडपाचें बंद करनासलें. ते चेडवान रडपाचें केन्ना बंद केलें तुमी जाणा? जशें तें चेडूं आपल्याचे आवयच्या पळय वेंगेन तें गेलें तेन्ना आपल्याचें रडणें बंद केलें. आयज आमचे मदें जायते लोक रडटात. तूं घोव जावं, बायल जावं, भुरगीं जावं, कोण तरी तुमी जावं, तुमी थिंगासर रडटात. शिक्षणान फेल जाल्यार त्या पासून तूं रडटाय. शिर्वीस मेळोंक ना म्हणून तूं रडटा आसतलोय. काजार जावंक ना म्हणून तूं रडटा आसतलोय. रीण फारीक करूंक जायना म्हणून तूं रडटा आसतलोय. भलायकी सारकी ना म्हणून तूं रडटा आसतलोय. बरो तुका घोव मेळोंक ना म्हणून तूं थिंगा रडटा आसतलोय. तूं कितें पासत रडटाय? तुजें रडपाचें कारण तें कितेंय जावं, जरी तो तुजें रडणें बंद जावंक जाय जाल्यार तुका रचून हाडला पळय त्या सर्वेस्पराच्या वेंगेन तुवें वचोंक जाय. तुका रोचला पळय तूं रोचला पळय त्याच्या वेंगेन घेता पळय, तेन्ना तूं वयतलें तेन्नाच तुजे जिविताचे सगळे प्रॉब्लेम पयस जातले. त्या दिसा ती आवय पळय कशी धांवन आपल्याच्या भुरग्याक आपल्याच्या वेंगेन घेतलो पळय तशें तुका आनी म्हाका पळय आपल्याचे वेंगेन घेवंक, तुका आनी म्हाका थिंगासर आसरो दिवंक, तुका आनी म्हाका बेसांवांनी भरूंक, तुका आनी म्हाका सारको संतोश भरीत करूंक, तुका आनी म्हाका रोसला पळय सर्वेस्परो आनी ताचो जल्म जाला पळय तो दिसूं थिंगासर तो क्रिसमस. प्रितीच्यानो आयकात. ते ज्ञानी मनीस ते इस्रायल देशाचे नासले, ते उदेंतींतल्यान आयलेले. पूण तांकां कितें गमोन आयलें? मनशाक रोचला पळय तो जल्माक घेतलो पळय तांकां गमोन आयलें. आपल्याच्या देशान पळय ताणें तें नखेत्र पळयलें तेन्ना ताणें एक इम्पॉर्टंट निर्णय घेतलो. मनशाक रोचला पळय ते सर्वेस्परा कडेन आमी वचोंक जाय. मनशाचें थारोवन करच्याक पळय तो थारोवन दिवपी ह्या संवसारान जल्म घेतला. ताजे लागीं वचोन ताजी बोस करूंक जाय, ताजी आराधना करूंक जाय. हें चिंतून आपल्याचो देश ती सोडून ते इस्रायल देशान आयले. जेरुसलेमान ते आयले, बेथलेहेमान ते आयले. मोगाच्या भावा भयणांनो, हे ज्ञानी मनशांनी इतले पयस प्रवास कित्याक केलो? परतून तुमकां सांगता, ह्या संवसारांतलें पळय ज्ञान आसा ताजेकीन सगळें व्हडतें ज्ञान. तुका पळय रोचला पळय त्या रोचणाराक तुवें जाणा जावचो, ताका तुवें मेळोंक जाय, ताजी आराधना करूंक जाय आनी ताजे वरवीं बेसांव घेवंक जाय. हेंच ते ज्ञानी मनशांनी केलें. हेरोड कोण जावन आसलो? एक व्हडलो एम्परर. जुद्या प्रांतांत थिंगा राज करतालो आनी तुमी तें विसरूं नाकात.
सोलोमोनान बांदलेलें पळय तें मंदीर मागीर तें मोडलें. तें मंदीर उडयलें पळय मागीर थिंगासोर जेरुबाबेल येवन तो थिंगसोर येवन तें मंदीर ताणें बांदून हाडलें. ताजे उपरांत परतून थिंगसोर जें सोलोमोनाचें मंदीर म्हटलां पळय तें बांदलां तें परतून मोडलें. तें पळय मोडलेलें पळय तें मंदीर कोणें तें परतून बांदलें तुमी खबर आसा? ह्याच हेरोड मनशान बांदलेलें. हेरोड तो एक बांदपी आसलो. वर्ती वर्ती ताणें थिंगासोर बांदलेलें पळय मोडलां पळय तें मंदीर ताणेंच बांदलें. आतां हेरोड हो बरो मनीस तुमी म्हणशात काय? प्रितीच्या भावा भयणांनो आयकात, हेरोडेस म्हणटा पळय तो वायट मनीस. आपले सिंहासनाची रक्षा करच्याक आपले बायलेकूय ताणें मारून उडयली. आपल्याच्या भुरग्यांक पासून ताणें मारून उडयली. हेरोडेसाच्या पुतांतल्यान एका पुतान कितें म्हणलें तें तुका खबर आसा? ताणें रिकॉर्ड केलें आसा. अशें म्हणलां, हे हेरोडा कडल्यान जल्म घेवचे बोलदेक एके दुकरा कडेन हांव जल्मलो जाल्यार हांव शांतेन जियोवपाचो. ह्या भाशेन हेरोडाच्या पुतान अशें म्हणलां तें बरयलां. इतलो पाड मनीस तो. जेजू क्रिस्ताचो जल्म जालो, संवसाराक थारोवन दिवपी तो जल्मला. खंय आसा तें? ह्या भाशेन ज्ञानी मनीस सोदताले तेन्ना. त्या हेरोडान कितें म्हणलें? तो खंय जल्मला तें हांव नोको, पूण तुमी वसात, खबर काडात आनी मागीर म्हाका येवन सांगात. मागीर हांव वचोन थिंगसोर बोस कोत्तलो. ह्या भाशेन म्हणून कितें केलें? तांचे लागीं तो वेळ खबर काडटा पळय केन्ना तुमी तें नखेत्र पळयलें तें सांगता. सुमार 2 वर्सां आदीं तें आमी पळयलें. तेन्ना तें आमी नखेत्र पळयलें. 2 वर्सां आदीं तुमी नखेत्र पळयलां म्हणून जाल्यार 2 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्ताचो जल्म जाला म्हणून ह्या प्रांतांनी कितें केलें मागीर? 2 वर्सां सकला पळय सगळीं भुरगीं आसलीं पळय तांकां सगळ्यांक मारून उडयता. कितलो पाड मनीस तो पळयात. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एक परक्या देशांत थंयसर पळय तें नखेत्र उदेलें ताज्या वरवीं संवसाराक थारोवन दिवपी जल्मना म्हणून हे ज्ञानी मनशांनी आमचें थारोवन करूंक जाय न्हय हें चिंतून तेका पळय आमचें थारोवन करूंक जाता. आनी तो जल्मलो पळय हे 100 जाणां जावंक ताणें कितें केलें तुमी जाणा? थिंगासर तो थारोवन दिवपी ताका सोडूंक आपल्याचो देश सोडून ते जेरुसलेमाक पावले. हें ताका खबर मेळल्या उपरांत हेरोडान कितें केलें तुमकां खबर आसा? हो संवसाराक थारोवन दिवपी ताका पळय मांडून घेवचे बोलदेक ताका मारपाची कोशिश केली. सगळे भुरग्यांक मारून उडयता. हे मनीस पळय ते ज्ञानी आसले पळय सर्वेस्पराक जाणा जावन पळय ताणें ताजी उपासना केली. ते आनंदीत जाले आनी आमकां सगल्यांक ते आतां खुशालकाची खबर दिली. जेजू क्रिस्त हे संवसाराचो थारोवणदार म्हणून ताणें विश्वास ठेवलो. ह्या पासून आयज तेजो आमी उगडास करता. पूण आमी पळयता आनी एक मनीस आसा. ताणें कितें केलें तुमी खबर आसा? मंदिराक ताणें आदार दिलो. मंदीर बांदपाक ताणें आदार दिलो. खंयचें मंदीर? सर्वेस्पराचें मंदीर. म्हणल्यार कितें तरी थिंगा मातशें तरी सर्वेस्पराची थिंगासर साहित्य केलां म्हणून सरकार वेतलो काय? आमचे मदें असले लोक ना काय? आयज आमचे मदें असले लोक ना काय? आमी चर्चीन वेतात, सभेंत आमी भाग घेता, आमी भेटूय दितात, सभा बांदूंक आमी आदार दितात, क्रिस्मसाक आमी येतात आनी ताजे उपरांत मागे दिश्टीत पडोना. सारकें न्हय? हेरोडान पळय जें कितें काम केलें तें थीर उरोंक ना. ताजे पळय पाड कामां पासत. गोडेक तूं आयज पासून तसोच भायल्यान वचपीक दिसता आसतलें पूण भितर हेरोडा भाशेन तुजे जिवितान पातोक आसोन हेरोडा भाशेन तुजे भितर थिंगा खोटेपण आसोन आनी तुज्या मनान तुका जाय ते भाशेन जेवंक जाय हें चिंतून तूं तुकाच विकून दिताय जाल्यार ताजें मोल तुका फारीक करचें पडटलें. त्याच वर्सा जेन्ना ताणें पळय सर्वेस्पराक इन्कार केलो, ज्या वर्सा पळय जेजू क्रिस्ताचो जल्म जालो ताका खबर गमली, ताका बोस करतलो म्हणून भास दिली पळय ती भास तो विसरोन त्या जेजूक मारपाची ताणें कोशिश केली. त्याच वर्सा पळय हेरोड पळय तो सम्राटाक तेजे आख्या कुडींत फोड जाले. आख्खी ताची कूड फोडांनी भरली आनी भितरल्यान तो एक रोगी जालो. देशाचेर राज करतलो तो राजा. ताजे पासो जल्मलो पळय ते सर्वेस्पराक तो नाकारता. ताजे पळय जें दुयेंस आसलें ताजे पदवेन तें बरें करूंक ना. ताजे जिवितान पळय जें मानसीक तें दुयेंस आयलें तें ताजे पयशांनी कांय बरें करूंक ना. पेकोणी ना पळय तसले पळय रोग ताजे लागीं आसले सगळे दोतोरांक तें बरें करूंक जावंक ना. जेन्ना ताजें पातक वाडलें आनी सर्वेस्परान खास लोपाचो वेळ पावलो तेन्ना ह्या संवसाराचो खंयचो हेरोड ताका साल्वार करूंक जावचो ना.
सुण्याचें मरण ताका फावो जालें. इतिहास अशें आमकां सांगता. केन्ना? ज्या वर्सा हेरोडान जेजूक इन्कार केलो त्याच वर्सा हेरोड एक सुण्याचें मरण मोत्ता. ज्या वर्सा पळय त्या ज्ञानी मनशांनी ते सोम्याक पळयलो आनी ताका पळय बोस केली. संतोश बरी जावन आपल्याच्या घरा वयता ते आमी पळयता. आयज म्हजी उतरां आयकता ती भावा भयणांनो, तुमचे जिवितांत तुमी संतोश बरी जेवंक सोदता काय? शांतीन जेवपाची तुमी आशा दवरता काय? जाल्यार तुवें एक काम करूंक जाय. तें कितें? तुज्या पासत जाणें जल्म घेतलो, तुज्या पासत ह्या संवसारान आयलो, तुज्या पासत ह्या संवसारान येवन तो जेजू क्रिस्ताक ताजेर विश्वास ठेवन आनी तो दिता पळय ती शांती आनी आनंद घेवन तुजें जिवीत एक सुभागी जातलें. प्रितीच्यान एक धाकटुलें भुरगें आपल्या बापाय सांगता. शॉपिंग मॉल वयता पळय थिंगासर धाकटुलेचें एक थिंगासर हार तें पळयता. ते धाकटे चेडवान पळय ते मोतयांचो हार ते चेडवाक थिंगा पळयलें. डॅडी तो मोतयांचो हार म्हाका बरो लागलो, म्हाका तो मोतयांचो हार जावो. ते दुकानकाराक विचारता वो हाराचें मोल कितें? तेन्ना ते दुकानदारान म्हटलें पळय हें खरें मोतयांचो हार न्हय, वो एक आर्टिफिशियल मोतयांचो हार. ही प्लास्टिकाची मोतयां. प्लास्टिकाची मोतयां पासून आसा जाल्यार कांय नजो, म्हाका ती विकती घेवंक जाय. कितलें मोल? हें फकत 50 रुपयाचें. बापायन सांगलें पळय धुवे हें प्लास्टिकाची, हें फकत प्लास्टिकाची मोतयां. हें घेवन तूं कितें करतलें? डॅडी प्लास्टिकाचे पासून आसा जाल्यार कांय नजो, म्हाका जाय डॅडी, म्हाका तें जाय. आनी अशें म्हणून ताजे लागीं जे पयशे आसले बेगीन ते 50 रुपया दिवन ते प्लास्टिकाचो मोतयांचो हार घेवन आपल्या गोंयांत घालता. एकदम खुशालकाय जालें. आनी तें पळोवन बापूय, अरे हांव म्हजे धुवेक एक प्लास्टिकाचे मोतयांचो हार दिवंक सोदिना, धाकटुलेसो आनंद दिवंक सोदिना. म्हजे धुवेक एक खरो आनंद जाय. त्या पासून दुसरे दीस येवन धुवेक तो असो म्हणूंक लागलो थिंगासो, धुवे तुजे लागीं जें आसा प्लास्टिकाचो मोतयांचो हार तो म्हाका तूं दिवशी काय? रोखडेंच ते चेडवान अशें म्हटलें, डॅडी हांव तुका आनी कितें दिवंक तयार आसा, पूण प्लास्टिकाचो हार तूं म्हाजे लागीं मागिना काय? तितून म्हाका जाय तो आनंद मेळता. हें कितें धुवे? तें प्लास्टिकाचें, तें खरें मोतयांचें हार न्हय. तरी आसतना कांय नजो डॅडी, प्लास्टिकाचे पासून आसत जाल्यार म्हाका तेंच जाय डॅडी. 1 म्हयन्या उपरांत परतून म्हणटा धुवे, तुजे लागीं प्लास्टिकाचो मोतयांचो हार आसा पळय तो दिवशी काय? ना डॅडी म्हाका जाय, म्हाका तें दिवंक नाका, म्हाका तें पसंद डॅडी. धुवे तो ओरिजिनल न्हू, ते पळय ते प्लास्टिकाचो तो हार, तो एक आर्टिफिशियल हार तो. तरी आसतना कांय नजो पळय म्हाका तोच जावो. जेन्ना पळय ताका डॅडी दिश्टी पडटा ते डॅडी कडल्यान पयस वता. तेजें कारण कितें? डॅडी तो हार मागतलो म्हणून. थोडे म्हयने जाले उपरांत ते चेडवाक सोजमिणीकाय मेवली. हे प्लास्टिकाचे मोतयांक लागूनच म्हाका पळय चड मोग करता पळय ते डॅडी कडल्यान आतां हांव पयस जालें. आपल्या जिवाकीन सुबेज मोग करता पळय तो डॅडी पळय म्हाका तेजे लक्षान पयस गेलें. हें सारकें न्हय. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमच्या सवयेक लागून तुजे अपवित्र संबंद आनी सारके नासले पळय ते संबंदाक लागून अधर्माची ती जोड आनी सारकी ना पळय ते जिविताची चालेक लागून तुमी कितें करता तुमकां खबर आसा? तुमचे जिवाकीन सुबेज ताणें मोग केलो जो तुका खरें पळय संतोश दिवंक ताका जाता. त्या सर्वेस्परा कडून तूं पयस वताय आनी अशांती कोणे थिंगासर तूं लागीं पावताय. नश्ट कोश्ट आनी त्रास पळय ताजे थिंगासर तूं लागीं वताय. सर्वेस्पर तुजे फाटल्यान येता. त्या दिसा तो बापूय त्या चेडवा फाटल्यान गेलो. एका दिसाचें चेडवान चिंतलें. कितें चिंतलें तुमी जाणाव? हो प्लास्टिकाचो मोतयांचो हार म्हज्या डॅडीच्या पळय खऱ्या मोगाचेर म्हाका पयस कोत्ता. ताणें विचार केलो, ह्या प्लास्टिकाच्या मोतयांचे पळय म्हाका आनंद मेळटा पळय तो म्हाज्या डॅडीच्या खऱ्या मोगाकीन सुबेज व्हरतो काय? जेन्ना सोजमोले पळय ताणें निर्णय घेतलो. ह्या प्लास्टिकाच्या मोतयांचो हाराचो आनंद आसा पळय तो डॅडीच्या मोगाचो आनंद चड व्हरतो. ताणें तो निर्णय घेतलो. मागीर ते येवन म्हणूंक लागलें, डॅडी कितें धुवे? म्हाका नाका डॅडी, हो प्लास्टिकाचो मोतयांचो हार म्हाका नाका डॅडी. धाकटुलेशें खुशालकाय दिता पळय तो प्लास्टिकाचो मोतयांचो हार म्हाका नाका डॅडी. हें तूं आतां व्हर. अशें म्हणून पळय तो मोतयांचो हार ताका दिलो. आनी असो ताका दिल्या उपरांत ते बापायन कितें केलें तुमकां खबर आसा? ताज्या बॉल्सान पळय कितें आसलें पळय तें धुवेच्या हातान ताणें दवरलें. हें कितें डॅडी? तूंच थिंगासर तें मातशें पळय. जेन्ना ताणें आपल्याची मूठ उक्ती करून पळयलें खरें मोतयांचो हार थिंगा आसलो.
सुमार 5 लाखाचे मोलाचें ते मोतयांचो हार, ओरिजिनल पर्ल सेट ते दुवेक तो दिता. डॅडी, हें कितें डॅडी? दुवे, प्लास्टीक हार न्हय, धाकटुली खुशालकाय दिता पळय तसलो हार न्हय तो. खरें आनी ओरिजिनल मोतयांचो हार हांव तुका एक गिफ्ट कशें तुका दिता. हो तुका खरी खुशालकाय दितलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, मनीस ह्या संवसारांत थोड्याच वेळाची खुशेल तो पातकान पडला. तूं जें पातोक कोत्ता पळय तितून आनंद मेळटा पळय तो फकत थोड्याच वेळाचो. तूं सिगरेट ओडटाय, तूं सोरो पियेताय आनी खंयच्याय चेडवा बरोबर तूं न्हिदताय पळय तेन्ना तुका जो आनंद मेळटा तो पळय थोड्याच वेळाचो. थोड्या वेळा उपरांत तो आनंद तुजे लागीं आनी आसोना. पूण खरो पळय संतोश, शासनीक संतोश, काबार जायना पळय तसलो संतोश, तें फकत तुका रोचला पळय जेजू क्रिस्तानूच तुका दिवं येता. तो सोमी तुका आनी म्हाका आनंद कालाचें तें आनंद, शासनाचें तें राज, शासनाचें पळय तें स्वर्ग तुका दिवच्याक ह्या संवसारांत आयलो. बापायच्या हातान कितें आसलें? खरें मोतयांचो हार आसलो. तेन्ना तें दुवेन डॅडीक विचारलें, हें तूं बोल्सान दवरून केन्ना सावन भोंवताय? त्या बापायन जबाब दिलो, दुवे, ज्या दिसा तूं प्लास्टिकाचो पळय तो मोतयांचो हार घेतलो तुजो आनंद पळय संपूर्ण करूंक जाय म्हणून, त्याच दिसा 5 लाखाचो हार घेवन हो ओरिजिनल मोतयांचो हार हांवें विकतो घेतलो. तर त्या दिसा तुवें म्हाका दिवंक जायलें. तूं कितें कितें सांगताय? तुवें ते प्लास्टिकाचे हार म्हाका दिवंक जाय आसलें पयलें न्हू. कितले पावटी हांव येयलो प्लास्टिकाचे मोतयांचो हार दी मातशें दुवे. दिनासतना तूं गड्डून आसलें. मोगाच्या बाबरान आयकात, बरें जिवीत तुमकां दिवच्याक, शांतीन बोलें जिवीत तुमकां दिवचे खातीर, सारकें आनंदीत तुका भविश्य तुका दिवचे खातीर, तुजीं दुखां पुसचे खातीर, तुजे कश्ट पयस करचे खातीर, तुज्या काळजांत थिंगासो संतोश दिवचे खातीर म्हजो जेजू तुजे फाटल्यान येत आसा. केन्ना सावन तुवें जल्म घेतला पळय तेन्ना सावन. पूण तूं पातकी ह्या प्लास्टिकाचे, आर्टिफिशियल, थोड्याच वेळाचो पातकाचे सुखानूच तुजें जिवीत तूं बरोवंक सोदताय. आयकात, जेजू क्रिस्त तुज्या पासत. ह्या संवसारान जल्म घेतलो तुज्या पासतूच. तुका पळय कांय म्हत्व ना, ताका म्हत्व दिवंक. शांती ना तुजे भितर, तुका शांती दिवंक. मेल्यार तूं इफेनान वयतले तुका शासनाक स्वर्गार वचचे खातीर जेजू क्रिस्तान जल्म घेतलो. आयज सर्वेस्वर म्हणटा, पळय हें नाका जालेलें पातक तूं सोडून दी. एक व्हडतें जिवीत तुका दिवपाचें हांव आशा कोत्ता. आनी अशें कोण आसा जाल्यार म्हजें सांगात तुमी मागणें कशें काय. व्हडत्या पवित्र मोगाच्या सर्वेस्वरा बापा, बरो व्यवसर्मा वरवीं दर एकल्या कडेन तूं उलयलोय. त्या पासत तुका हांवें दिन वाचता, ज्ञानी मनीस रोचनाराक ते वळखले, संवसाराचें थारोवन दिवपाक ताणें वळखलो. तोच जेजू क्रिस्त तो थारोवन दिता पळय तो त्या प्रांतांत ताणें जल्म घेतला म्हूण तें जाणा जावनूय. जे कोणें ताका पळय इन्कार केलो तो हेरोड, तो सुण्याचें मरण मेलो. बापा, आयज आमचे मदें कोणूय हेरोडा भाशेन तुका नाकारून पातकी जिवितान पातकी ते कोन्यानूच जसो पळय तो मरण ताजो नाश जाले ते हेरोडा भाशेन आमी कोणेनूच तशें जिवचें न्हय. आयज जितलो लोक ह्या भाशेन मागणें कोत्तात, सोम्या तूं बरो आसा तो स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत तूं म्हजे पासत आयलोय म्हाका पातकांतल्यान सोडोवंक, म्हाका स्वर्गार व्हरोंक. तूं ह्या संवसारांत तुवें जल्म घेतलोय. सोम्या ह्या भाशेन जितलो लोक मागणें कोत्ता दोरेंगल्याची मागणें तूं आयक. तें धाकटें चेडूं जें रोडटालें ताचे पळय रोडणी आसली पळय ती आवयच्या वेंगेन गेल्या उपरांत तें बंद जालें. बापा, आमचे पळय रोडणी बंद जावंक जाय जाल्यार पळय तुवें आमकां रोचलाय. तुज्या वेंगेन आमी येवंक जाय, तुज्याच हातान आमी जेवंक जाय. आयज जितलो लोक आपल्याचें जिवीत तुका पळय सोंपयता ती बापा, तांकां सगळ्यांक तूं मानून घे आनी तांकां बेसोंक घाल. तांकां तारोवन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli,
Hyderabad 72.